जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जायते फावटी आमी आयकोनचो एक शब्द रिपेरी करचे वा सारकें करचे वा समा करचे जावंक पुरो आमी अशें उलयता आमचें घर रिपेरी करूंक आसा, आमच्या गांवची वाट रिपेरी करूंक आसा, आमच्या भोंवतणी आसलेलो रोड रिपेरी ते आसा, आमच्या घरा आशिल्ल्यो वस्तू रिपेरी करूंक आसात, आमचें वाहन सारकें ना तें रिपेरी करूंक आसा, कांय थोडे फावटी आमचे मोबायल रिपेरी करूंक आसा, घरा आसले कंप्युटर रिपेरी करूंक आसा. जर तर ह्यो सारक्यो नासलेल्यो वस्तू रिपेरी करिनातल्यार ते वापरूंक जायनात वा ते सारकें नासलेल्या वेळार आमी वापरलें जाल्यार अनाहूत आमकां सुकल्लें न्हय. देखून म्हाका भाव भयणीनो, रिपेरी करचो म्हणलो शब्द आमच्या जिणयेच्या हर एका संगतींत हर एका राटावळींत तो रमोवन गेला. चलत्या जिवितांत हो शब्द इतल्या गरजेसोगी इतल्या म्हत्वासोगी रिपेरी करचें म्हणलें एक चिंतप आमचे तावन पयस घालूंक जायना. ते चलत्या जिवितांत जायते फावटी विविध संदर्भांनी ह्या संगतीक आमी गमन दिवंक जाय, सारक्यो नासल्ल्यो वस्तू आमी सारके करूंक जाय. ह्या सर्व रिपेरी करच्या वावरा मध्ये आज एक विशेष चिंतप आयची देवस्तुती आमचे मुखार दवरता. मनशांक रिपेरी करची गरजगी वा मनशांक कशें रिपेरी करचें, जर तर रिपेरी करिनातल्यार कितें जाता असलें एक चिंतप आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा. जुवांव बाप्तीस आयच्या वांजेलांत मनशांक रिपेरी करच्या उतरांत वा मनशाक रिपेरी करच्या चिंतपांत नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. ताणें सांगलेली उतरां स्पश्ट आसात. समयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा, पर्वत आनी दोंगर तकसिया, वांकडे तिंगडे रस्ते नीट करा, कित्याक सोमी येता, आमचो राय येता. हे चिंतप जुवांव बाप्तीस लोकां मुखार दवरता आसतना त्या काळाची परिस्थिती कशी आसली म्हणलें एक आमी समजून घेवंक जाय. आतां इस्रायल प्रजेचेर कोण रासवड चलयता हाचो वांजेल आमी आयकलो जाल्यार जायत्या रायांची नांवां आमकां दिल्यात. तिबेर चक्रवर्ती ताचे 15वें वर्स रासवडकेचे, पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती, हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय, लिसानिया आबिलिना प्रांताचो उपाराय. हे सगळे राय जावन आसलेले, कोणीय सुदेव धर्माचे न्हय. एक काळ आशिल्लो देव इस्रायल प्रजेचेर रासवडकी चलयतालो, देव तांचो राय जावन आसलो. क्रमेन लोकांन एका रायाक जाय जाय म्हणून हट धरले आनी त्या खातीर देवान इस्रायल प्रजेची जतन करूंक रायांक धाडले. साऊल पयलो राय आनी ताच्या उपरांत दावीद सल्माव अशें म्हणून जायते राय येयले. पूण परिस्थिती अशी पावली की जुदेव धर्माचे सगळे राय गेले. अन्य साथीचे जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकान इस्रायल प्रजेचेर रासवडकी चलोवंक प्रयत्न केले आनी ती जावन आसलेली परिस्थिती. आनी एका रितीन आमी पळोवचें जाल्यार जेजूच्या काळार स्थानीक जुवांव आयिल्ल्या वेळार सगळ्या इस्रायल प्रजेचेर अन्य जातीचे राय रासवडकी चलयताले. सगळी इस्रायल परसां एका रितीन गुलामपणांत संपडलेली. तांचोच म्हणलो राय नासलो, तांच्याच देवान तांचेर रासवडकी चलोवचो अवकाश बारी उणो आसलो. हाका कारण इस्रायल परसाच. इस्रायल परचेन अविश्वासपणान जियेली, अन्य देवा फाटल्यान ती गेली. तांच्याच रायाक देवाक तांणी सोडलो वा तांच्याच समोरच्या रायांकी तांणी सोडलो, अन्य राया सांगात ती दिली आनी अशें संपूर्ण रितीन गुलाम जाली. मोगाळ भाव भयणीनो, परिस्थिती अशा आसता
जीस स्थानीक स्वभाव म्हणटा ह्या सगळ्या रायांक तुमी सोडूंक जाय तुमचो खरो राय जेसू क्रिस्त येता आनी ह्या रायाक आमी स्विकार करूंक तयाराय करूंक आसा देखून ऐसो वांचेल येवच्या रायाचे नियाळ करून त्या रायाक एक रस्तो वा वाट तयार करूं आनी आत्मीक रितीने तयाराय गरजेचे म्हणलें जे स्थानीक स्वभाव दामून सांगता देखून म्हाका भाव भयणीनो हेच्या सगळ्या देवस्तुतेन येवचे चिंतप रिपेरी करचे चिंतप न्हय भायले रस्ते मगर आमच्याच जिणयेक येवचे रस्ते आमच्या खालसाचे रस्ते आमच्या कुटुंबाचे रस्ते सारके करूंक वाट तयार करूंक आमकां उलो आसा कित्याक जेसू आमचो राय तो येता आनी त्या रायाक आमी कंडिसावन तयार करूंक आसा देखून हेच चिंतप आमच्या आत्मीक जिणयेक आमी लक्ती करता आसतना स्थानीक स्वभाव 4 संगती आमचे मुखार दवरता रस्तो वांकडे सल्लो नीट करा पर्वत दोंगर वाडले ते तकसिया फालके जाल्ले भरा आनी सारके नातले कर्कस आसले मारोग रिपेरी करा आनी जेसूच्या येण्याक तयार रावा कित्याक जेसू येता जेसूची वाट आमी तयार करूंक आसा देखून म्हाका भाव भयणीनो हे 4 संगती आमच्या आत्मीक जिणयेक आमी लागू करता आसतना पयल्यान पयले आमच्या खालसाकवेची वाट आयच्या दिसा आमी रिपेरी करूंक आसा जेसू थोड्याच दिसांनी ह्या संवसारांत जल्मोन येवचो आसा मनशाचें रूप घेवन तो ह्या संवसाराक येता आनी संवसारांत आमी गर्दन गोठो तयार करता पूण आयच्या काळार जेसूक गर्दन्या गोठ्याची गरज ना जेसूक जाय आमचें काळीज आमचें खालसांत एक गर्दन असो गोठो आमी तयार करूंक आसा देखून म्हाका भाव भयणीनो आस्तावन आमचें काळीज रिपेर करचो वावर जावंक आसा आमच्या खालसाक वेचो रस्तो कसो आसा तो वांकडो आसा की ह्या खालसाच्या वाटेर पर्वत दोंगर दुस्मानकायेचे आसात की खालसाकेची वाट कशी आसा ती रिपेरी करूंक आयच्या दिसा एक बोळादीक आपोवणें आसा तें आमी स्विकार करया कित्याक खालसाकची वाट रिपेरी केल्ले शिवाय जेसूक आमच्या खालसाक येवंक साध्य ना जेजून आयले शिवाय आमी संभ्रमचे क्रिसमस फेस्त व्यर्थ जावन आसतले देखून खालसाकची वाट पयल्यान पयले आमी रिपेर करूंक प्रयत्न करया दुसरें जावन म्हाका भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाची वाट आमी रिपेरी करी जाय जेजू आमच्या कुटुंबाक येवचो वेळ जालो जेजू म्हणटा आयच्या दिसा तुमगेर म्हाका येसय जाकेबाक सांगलेली उतरां जेजू आमकां हर एक लाग म्हणटा म्हाका तुमगेर येसय तुमगेर एक जाय जाल्यार कंडिशन वाट सारकी आसा जाय जर तर घराक्याच्या वाटेर दोरे आमी बांदले जाल्यार खाटी आमी घाली जाल्यार आंकड आमी बांदलो जाल्यार कंडिशन जेसूक येवंक जावचें ना देखून म्हाका भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबाची वाट रिपेरी करता आसतना आमचो संबंद कसो आसा त्या संबंदाक आमी फागोर बांदल्या गी आमच्या जबाबदारेंत आमी सुकून कान गेल्या गी बक्षाण्याची वाट ती सारकी आसा गी वा त्या वाटेक आमी खाटी घाल्या आज जेसू म्हणटा म्हणजे तुमच्या कुटुंबाक येवची वाट रिपेरी करा म्हाका तुमच्या कुटुंबाक येवंक जाय इकडी बोर आमच्या कुटुंबाचेर आमी दीस घालया आमच्या कुटुंबाच्या संबंधान वा कुटुंबाच्या सद्या मध्ये एकामेका आमी समजून घेवची वाट एकामेका आमी सुदारसूंची वाट एकामेका संबंधांची येवची वाट ती कशी आसा सारकी आसा वा ती वाट वांकडी तेंगडी आसा वा कस्तांची जाल्यार रिपेरी करूंक एक अवकाश आमकां आसा तिसरें जावन म्हाका भाव भयणीनो आमच्या सेजारावेची वाट कशी आसा काळीज कुटुंब आनी शेजार हें आमचें दायज हाच्या भायर खंय आमकां धांवूंक जायना आमचे दुस्मान सडावळ जावन परगांवांत नात वा अनेक राष्ट्रांत नात तें आसचें आमच्याच मदें सडावळ जावन झगडचें आमी शेजारा मनस्ताप आसो आमकां शेजारा सारकें आसल्यार सगळें सारकें आसा देखून कांय थोड्या संदर्भांनी आमच्या शेजाराक घुसपट जाता एकामेका झगडता एकामेका मनस्ताप आमचे मदें आसा आनी जो संबंद थोडे पडी जायत्या कस्तांचो जाता आज जेसू म्हणटा तुमच्या शेजारावेची वाट इल्लीशी रिपेरी करा कसले पर्वत म्हज्या शेजाराच्या आंगणाक वेच्या हांवें बांदल्यात आमचे दोरे उबार जाल्यात
वसोंक मात्र न्ही सेंसारा पळोवन की तडेपोटी कस्तांचे जाता तितले उबार दोरे तडेपोटी आसात वा फालके आमी वेच्या वाटेक कोंडून दवरल्यात फोंड कोंडून दवरल्यात सेजारांनी म्हज्या घरा येवचें नाका हांवें तांच्या घरा वचचें नाका तर मोगाळ भाव भयणीनो ही काळसाची वाड ही बक्षणाची वाड ही संबंधाची वाड गरजेची वाड सेवा करची वाड न्ही खाली फकत पांय वाटेन वेची वाड असली वाड जर तर सेजारा आमी रिपेरी केली जाल्यार कंडिशावन जेसू आमच्या घरा आयिल्लो सेजारा वयतलो सेजारा आयिल्लो जेसू आमच्या घरा वयतलो नंतर जाल्यार आमच्या घरा येवचो ना सेजाराय पावचो ना जेसू हेची वाट आमी रिपेरी करूंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या चलत्या जिवितांत रिपेरी करचे वा रस्तो रिपेरी करता आसतना एक व्हडलें खातेर आमी वापरचे JCB वा बुलडोजर हे आमी सगळ्यांनी पळयलां आनी ही एक वाहन रस्तो जावं वाट जावं घडयेन रिपेरी करता ताका एक बळ अदीक सकत आसा आज आमच्या काळसाची वाट सेजाराची वाट कुटुंबाची वाट रिपेरी करता आसतना देवान आमकां एक बळवंत हातेर दिला JCBच्या आनी घट आसले एक हातेर दिला आनी ती सावन आसा तें सावन आसा देवाचें उतर देवाचें उतर म्हणलें JCB आमच्या जिणयेन सर तर आमी वापरली जाल्यार खंयचेय दोंगर सारके करूंक जातात खंयचोय रस्तो नीट करूंक जाता खंयचेय फालके भरूंक जाता देखून पवित्र पुस्तक बरेबांक बरयलें पत्र आमकां म्हणटा अध्याय 4 देवाची उतर एक दोन दारीची तालवार आसली बरी ह्या तालवारीक दोन दारी आसात दोनूय कुशींनी कातरूंक शकता हे देवाचें उतर आमच्या काळसाची वाट रिपेरी करूं दी हे देवाचें उतर आमच्या कुटुंबाची वाट रिपेरी करूं दी हे देवाची वाट आमच्या सेजाराची वाट सेजारावेची वाट रिपेरी करूं दी आनी त्या दाळा आमच्या भोंवतणी आयिल्लो जेजू वेतलो आमकांय संतोश जातलो सेजाराय संतोश जातलो देखून मोगाळ भाव भयणीनो अखेर करच्या फुडें एक सवाल आमी विचारया म्हजो राय कोण राय येता म्हण आमी म्हणटा म्हज्या जिणयेचो राय कोण संवसारी वस्तू म्हजेस चिंतप वांकडे चिंतप वा म्हजो राय कोण म्हज्या खालसाचो राय कोण पयलें चिंतप हें सारकें करून आमी प्रयत्न करया आमचो राय जेसू राय त्या रायाक आमी राखूंक आसा त्या जेसू रायान आमच्या खालसाची वाट कशी आसा रिपेरी करूंक हांव तयार आसा गी रिपेरी करूंक म्हजे लागीं हातेर दिल्लें हांव वापरूंक तयार आसा गी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एकडी पळय ह्या चिंतपाचेर नियाळ आमी करया आनी आमच्या काळसाची सेजाराची कुटुंबाची वाट रिपेरी करूंक देवाचें उतर म्हणलें हातेर वापरूंक आनी जेसूच्या येण्याक आयते रावूंक आमकां देव आदार दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आमेन.